A31. Solves pora iglas teva, sasnang noman tuka. Solves pora iglas teva, sasnang noman tuka. Tubo forto, tu pod vida, tu shimoima. Soglan fanta, tubo forto, tu pod vida, tu shimoima. Soglan fanta, solves fora egnasefa, sasnang nomantuka, solves fora egnasefa, sasnang nomantuka. बाबाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. बाबा बडिनो जेजून 12 जाणांक वेंचून काडले आनी आपले मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां वेंचले. हेंच मिसांव दर एकल्याक आमकां दिल्लें आसा. कोणूच ह्या संवसारांत येवंक ना कसल्याच कारणाक लागून, पूण एक कारण म्हणल्यार तें जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां हें दिल्लें आसा. तर आमचें मिसांव ओळखून घेवन आसा ते स्वातेतान आमी त्याच जेजूक परगटूंक आमकां आदार करपा मागया. हेच्या मिसांत आमी मागता एंड्रू फ्रांसीस कामिलो हाच्या आत्म्याक देवान ताची काकृत करून सासणीक सूख ताका दिवंक मागया. तेच बरोबर आमी मागता सुपुल्ल्या भुरग्या ब्रियाना लोबो आपलो पयलो वाडदीस समारंभता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक जेजूचेच कृपेन जाणवायेन तें वाडोवंक ह्या भुरग्या पासत आमी मागया. आनी आमची पातकां ओळखून घेवन एबिसाची भेटेक तयार जातना खर्चांतान दूख धरून सगळीं म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा बिंदू म्हजो गांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वैतागून सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सगळ्या सदांच वाड बरे सगळ्या दुकांक आमी भोगता तुमकां बाबा बिंदू अशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सरपदिता देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थना. मोगाल बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात लोट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्ताच्या देशांत दुकोळ पडलो तेन्ना लोक फाराव फुडें जेवंक खावंक मागूंक लागलो. पूण फारावन इजिप्तकारांक सांगलें, जुदेशी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीर दुकोळ पडलेलो. जुदेन आपलो गुदांव उकडले आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरो दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडून गेलो. आख्ख्या संवसारांतलो लोक जुदे कडलो ओरो विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो. कित्याक
आख्खे प्रितुमेचेर मारेकार दुकोर पडलेलो. कानाच्या देसांतूय दुकोल पडलो देखून हे लोकां बरोबर इस्रायलचे पूत ओरोग घेवंक आयले. आख्ख्या देशांत जुजे राजवट चलयतालो आनी तोच सगल्यांक ओरो विकतालो. जुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतच जुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बंद दवरले. तिसरे दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगतां तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेतां तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्यान एकल्यान हांगा बोणकोणीन रावचें पडटलें, पूण हेरांनी ओरोग घेवन दुकोल्ल्यांक सांपडलेल्यांक तुमच्या कुटुंबांक पावोवंक वचूं येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक खोजेशीर तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खरी म्हूण गमतले आनी तुमी मरचे नात. आनी गुन्यांवकार आपली दोया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतलो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकलूक केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान ताका जबाब दिलो, भुरग्यांक वायट करी नाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें, पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां तांच्या रोगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले ते जुजेक समजलें म्हूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मदें समजुनी दिवपी कोण एकलो आसलो. जुजे तांची सोंशिलो कडचल्लो आनी रडलो आनी परतो येवन ताचे कडेन उलयलो. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशेर आमची देवूं तुजी प्रिती. म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशी आमची देवूं तुजी प्रिती. सितार वाजोवन ताका दिनवासाक 10 तारांची खिनोरी धरून ताका सून गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वखाणी करात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशेर आमची देवूं तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सरेस्पराक पिसकयतात. परजांच्यो कल्पना तो निर्मूल करूंक सोदता, पूण सरेस्पराची मांडावळ सासणाची ताच्या काळजाचे वंतरेक सोस्तीचे सोस्तीक तोपता. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशेर आमची देवूं तुजी प्रिती. सरेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माय मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोनांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलांच्या खांदार दाणो दितलो. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरेस्परा तशेर आमची देवूं तुजी प्रिती. उबी रावया. सरेस्पराक जय जय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. सरेस्पराक जय. Servisfor Jesu Yasu Mateva Pormoni Jesu Christaचे शिववर्तमान. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळे जिनसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 दोनदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, थॉमास आनी 2 वसुलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी थादेव, उर्बेवंत सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन बावडत्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी समारियेकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशीं वसात
आनी वचून सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Brindo, कोणेकलो बरोवपी एंड्रू नॉर्गो ह्या नांवाचो तो अशें बरयतालो. सायबा, हांव एक उज्याची किट्टी, म्हाका आकटें कर. आय एम जस्ट अ स्पार्क, मेक मी अ फायर. हांव फकत एक उदकाचो थेंबो, म्हाका ओरिश्ट दर्या कर. आय एम जस्ट अ ड्रॉप, मेक मी एन ओशन. हांव फकत एक पाक, म्हाका एक पाकाटो कर. आय एम जस्ट अ फेदर, मेक मी अ विंग. उज्याची किट्टी जावं थेंबो वो एक पाक ल्हान वस, पूण व्हड जातच तें आकटें जातच, तो पाकाटो जातच, तो ओरिश्ट दर्या जातच ताचें व्हड व्हड काम. जेजून आयज असलेंच कितें केलें. 12 शिसांक आपयलें तेन्ना ते सादे मनीस, कोण कारवी, कोण दोंड वसुलदार, हेर दुसरे बेश्टो सादो वावर करपी, असल्यांक आपोवन, साद्यांक आपोवन, कांयच नासलेल्यांक आपोवन व्हड मिसांव ताणें दिलें. आनी मिसांव न्हय ह्या संवसारांत जिखूंक, पूण सासणीक जिवीत जिखूंक. मिसांव न्हयच फकत जेवण खाण दिवंक, वो काम दिवंक, वो दुडू दिवंक, पूण सासणीक जिवीत जिखूंक. सर्गींचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. म्हणटच बाबडीलो, फाटल्या सुमानांत आमी पळयतालो जेजू कशे भशेन आपलेच पदवेन दुयेंतींक बरें करता, मेल्ल्यांक जिवंत करता. हीच पदवी दिवन ताणें तांकां धाडलो, अधिकार दिवन धाडलो. मेळ्ळ्या आत्म्याचेर पर्यंत अधिकार दिवन शिसांक धाडलें आनी सर्गीचें राज परगटूंक लायलें. एक थेंबो व्हड ओरिश्ट दर्या जाता. हेच भशेन दर एकल्याक बाबडीलो आमकांय देवान विचून काडल्या. आमी घोडये ल्हान, आमी घोडये पातकी, आमी घोडये पुर्ती न्हय हें परगटूंक. पूण तरी आसतना जें मिसांव शिसांक दिलेलें तेंच मिसांव दर एकल्याक आमकां दिता, जावं ल्हानाक जावं वाडलेल्यांक, सर्गीचें राज परगटूंक. म्हणटच ल्हान जावन हें व्हड काम जेजू आमच्या हातान सोंपयता जाल्यार ह्या कामाक पुर्ती आसूंक आनी उर्बेवंत आमी जावंक आनी उर्बेन हें वावर करूंक आमकां त्याच जेजूचो आदार मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो म्हणो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो म्हणो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो.
म्हज्या बाबा पडिनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणांनी तोळकूच जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र सासणाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व आमी तुका दिन वासून फावो हो कायदो नितीत्वान आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुड तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकांटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरसां. सर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पर्तो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या भगवान. हो सर्गेन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताकाचो बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीच्या म्हणटात दोस्ताने कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान सासलेक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्घाटन बाबाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमिया संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवंडी बापा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एंड्रू फ्रांसीस कमिलो हाच्या आत्म्याची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखार मोड पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. तेच भशेन तुजो आशिर्वाद ब्रियाना बाबो ह्या सुकिल्ल्या भुरग्याचेर घाल म्हूण आमी मागता. आनी जी कोण आपलो वाडदीस मनयता, जी कोण दुयेंत आसा तांकांय तूं पिकोवणी फावो कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती भगवन दोन दुतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्पदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संकाय येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय संकाय दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेपण दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया गुन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरींच्या सुखाक आनी आमच्या चडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोन्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांगमडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोन्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शरीर संवसाराचें वापरतली आमची ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी.
प्रार्थया. बापा, येद्या मोठ्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमची सगळीं आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन सॉंग F21. आयकोल्या उतराच्या ओसवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोहोचना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावार्थान सोदां कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितां वाटेर तूं आमकां सांबाळून दोनिया. एका मोगान आनी बावार्थान सोदां कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितां वाटेर तूं आमकां सांबाळून